गोय प्रदेश काँग्रेसीच्या पेडणे ब्लॉकाची बसका पेडणे ब्लॉकाचो निरीक्षक थिवीचो आमदार निळखण हळदणकाराच्या मुखेलपणा सकयल पेडण्यान जाली। पेडण्याचो आमदार आनी राज्याचो मंत्री बाबू आजगांवकारान पेडण्यातल्या गोय ट्युरिजमाचे हॉटेल भाड्याचेर दिवन तुमचेर अन्याय केला असो आरोप निळखण हळदणकारान केला। तशेंच आजगांवकारान मोपा विमानतळाचेर पेडणेकारांक नोकरे मेळटले म्हूण भाशण करून लोकांक फटोवचें न्ही। विमानतळाचेर नोकरे दिवपा खातीर पयलीं त्या दर्जाचें शिक्षण दिवपा खातीर अभ्यासक्रम तयार करात अशी सुचोवणी निळखण हळदणकारान केल्या। तुमच्या पेडण्यात महालांत एकूच टुरिजमाचें हॉटेल आसलें, एकूच आसलें, तें आयज विकलें। तुका पेडणेकारांनी तें दुकान विकतें करून विकूंक हाडलेलो काय कितें? आमदारांक 5 वर्सां निवडून दिता, आमदारांक 90 वर्सां 2 जनरेशनांक म्हणजे 2 पिळगेक चे डिसिजन घेवन आमदाराक अधिकार दिवंक ना। 99 वर्सां जी हॉटेल सारकें दिवप 2 पिळगेचे 2 जनरेशनाचे घेवंक दिवंक ना। हो खरो तुमच्या स्वाभिमानी पेडणेकाराच्या तोंडांत घास काडला। तेन्ना जे लोक बीजेपीक वावुरता तांकां सांगपाक जाय, आयज येदो व्हडलो एअरपोर्ट जाता गोंयांत, जाल्यार आयज तसले आणखी हॉटेलां जाय। आयज येदे व्हडले रेल्वे स्टेशन आहा तेजे तोंडां मुखार आहा, ते वाडटले, मोठे जातले, पूण ते हॉटेल जाय। कित्याक कोण उपाशी आहा म्हणून विकलाय? जर पेडणेकारांची खरी भावना तुमच्या आसा आनी तुमकां इच्छा आहा पेडणेकारांक दवरपाची, जाल्यार आयज एअरपोर्टार कसलें काम आसतलें तसले कोर्स सुरू करपाचे प्रयत्न करात, विचार हाडात। फाल्यां थंय कसलें काम आसतलें? गवण्याक आसा? आज पासून ह्या सरकारान करूंक ना। एअरपोर्ट स्टार्ट जालोच, जर फाल्यां थंय ग्राउंड एअरपोर्टार कामाक जाय, आमचे कडेन कोर्स ना, आमचे कडेन सर्टिफिकेट ना, खंयचे येतले? फाल्यां बिहाराचे येतले, यूपीचे येतले, सगळे येतले। तेन्ना बाबू आसतलो आनी हांव आसतलो गव्हर्मेंटान? तुका पयली इच्छा जाय ह्या बीजेपी सरकाराक की बाबा थंय कोणाक दवरपाचें तर तुरतूच करा, तसले कोर्स हाडात। विमानतळाच्या नांवान बाबू आजगांवकारान पेडण्याच्या लोकांक फटयल्यात। विमानतळाचेर सगळे कामगार गोंया भायले आसात अशें मुरारी परब उलयलो। भुरग्यांक फटयले एअरपोर्टाचेर, आयज त्यांनी नोकऱ्यो दिता म्हणून सांगले, कितके नोकऱ्यो दिल्या? कांयच ना नोकऱ्यो, म्हणजे अक्षरशः फटयलो। हो जो आयज बरी पोटली बांदून ताका जे टुरिजम जे डिपार्टमेंट मेळ्ळा आहा ते टुरिजम डिपार्टमेंटाचेर बरे पोटली भरप आनी निमाणी मडगांव वचप हे आसा तेचे। तशें ह्या दुश्ट मनशाक, वायट प्रवृत्तीच्या मनशाक एकदां आमकां संदी इल्ली आसा एका मडगांवांत धांवडोवपाची। तो अनेक कर्मां तेचे आहा, सांगपाक गेल्यार खूब आहा, पूण आमची आयज जी युनिटी आहा ती पक्ष बांदणीची आहा। पक्ष आयज आमचो फुडें सरतलो आनी आमकां जे नेतृत्व मेळिल्लें आहा, जे निरीक्षक म्हणून मेळ्ळा निळखण हळदणकर आमचे आमदार, त्यांच्या मार्गदर्शना खाला ह्या मतदारसंघाची बांदणी व्यवस्थीत जातली। म्हाका तरी दिसता आमकां कसले अडचणी येवच्यो ना। काँग्रेस पक्ष सगळ्यांक बरोबर घेवन मुखार वता, हेर पक्षा सारकी हुकुमशाही करिना। हुकुमशाहीन वागपी सरकार उडोवपाची गरज आसा आनी त्या खातीर युवकांनी पक्ष संघटनेच्या कामांत वांटो घेवपाची गरज आसा अशें पेडणे ब्लॉक काँग्रेसीचो अध्यक्ष उमेश तळावणेकार उलयलो। ती सत्ता हाडपाक तुमचो शिवाजींच्या मराठ्यांचो मावळ मराठ्यांचो आमकां एक पाठिंबो जायो। तेणी कशें 96 जे पगडींक लोकांक घेवन जे सत्ता भोगयल्या तितून जातपात तेणी दवरूंक नासले, सगळ्या समाजाच्या घेवन तेणी फुडें सरला। तेच धोरण आयज काँग्रेसी कडेन आसा, सगळ्यांक घेवन फुडें सरपाचें, आमकां खंय हुकुमशाही करपाची ना। आनी तुमकां न्याय मेळटलो आनी तो न्याय मेळून दितलो ही आमची ब्लॉकाची जबाबदारी आसतली।